कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक पोटान जीव कत्रेता पवित्रानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुना जीवन चल्ल्या क्रिस्ताची कृपे सस्ती जिवीत आमकां जोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेता. मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्तान्याच्या काळाचो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया सोम्याच्या येण्याक आयतीं जावया. हे संदर्भार कुटुंबांत देवान जाल्ल्या सन्निधी आत्म्या मिस भेटयता फ्रांसीस डिसोजा रुजाई वडो तांचेर येदे बसोत आमी मागया आमा समेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास काडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावं सोम्याचे वेदी बोवारी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी आमची फाटकी जिणी सांडून सोम्याच्या येण्याक तयार रावंक आपणें दिता. हें सोम्याचें दुसरें येणें आमकां सर्वांक आमची फाटकी जिणी सांडून संतोशान जिवोवचें तसलें जावं दी म्हूण येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सोम्याचें येणें आमकां संतोशाचें जायचें समाधानाचें जायचें तृप्तेचें जायचें म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. सोम्याचें येणें आमचें थंय संतोशाचें जावंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. ही घडी परतोळे तापी आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. सोम्याचें येणें जायते परी आमच्या जिवितांत जावचें आसलें तें जायते पोटी हांवेंच तें पयस केल्लें आसा. ह्या पासो तूं सोम्या लागचें बक्षणें मागया. सोम्या जेजू तुजें येणें तुजें उतरां मारिफा निरंतर जाता पूण थोडे पोटी हांव तें विसरलां. तुज्या येण्याक आमी तिरस्कार केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चात्तापावत हांव बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. संस्काराच्या ते जिविता मुखांतर तुजें येणें जावचें आसा. येवकारिस्तीक जेवण कुमसारचो सक्रामेंत असले सक्रामेंता मुखांतर निरंतर तूं आमचे संगी येताय. पूण जायते पोटी हे संस्कार आमी खरेपणी वापरनासतना तुज्या येण्याक अकमान केल्लो आसा. पश्चात्तापावत हांव सोम्या दूख धरन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. एकामेकाच्या आजारपणांत एकामेकाच्या मोगांत तुजें आजारपण आसा म्हूण तूं आमकां दाखोवन दिताय. पूण एकामेकाचो मोग करूंक थोडे फावटी चुकल्या हांव. रागिश्ट जाल्या हांव. मोसरी जाल्या हांव. वायट चिंतपाचें जाल्या हांव. स्वार्थी जाल्या हांव. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चात्तापावन बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूळत दाखय. व्हड दये सर्वेश्वरा, आमचेर तुजी काकूळत दाखय. आमची तकली बगवया, आमच्या हातात दचे दवरया. देवाची काकूळत म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सरसन्यांचेर मागे. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. घडी बोरदोळे दांपी आमच्या आमच्या घर संगाती ते सामा खातीर मागया. जे हृदय घेवन हे विसाचें बलिदान पेटयता ते हृदय बसोवन मागया. अस्वस्थ पिडेस्त आनी इगर्जेक वचूंक साध्य जायना तसले भाव भयणी माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान पेटयतात तांचे खातीर मागया. ससनाच्या आनी काकूळदारा भोवमोगाळ देवा, तुज्या पुताक आमी धावी धावी मेळोवंक येता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. बारूक प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुजलेमा, तुजी विळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हें नांव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुजलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती जावन आनी अस्तमते जावन तांकां एकठांय केल्यान. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोसतात. तुका सोडून तीं पांयांनी सोलून गेलीं, दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेलीं. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालखेर बसोवनशे वैभवान तुजे सरसी परतून हाडटलो. कित्याक इस्रायलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सशणीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धर्ण सपाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीक रूख इस्रायलाक सावळी दितले. कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडांत तांचे तावन येता त्या काकुतीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते सोंपनशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटलो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वळटलीं गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. अंतवर्ती लेगून ऊनोक लागले, कसल्या जापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केल्या.
सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोषभरीत जाल्या सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोषभरीत जाल्या सांत पावलोन फिलिप घरांक बरयल्या पत्रांतले वचप हर एक पावटी तुमचो उगडास करतना तुमचे पासून म्हज्या देवाक हांव अर्घ दितां सोर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पासून संतोशान हांव सदांच मागतां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हजे सांगता तुमी वावुरल्यात तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतालो म्हूण म्हजी दृढ फातयेनी जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देव सू जाणा तुमचो मोग चड आनी चड वाडोवं जणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन उमतो जे कितें उत्तम तुमी तुमचें मौन वडू हेंच म्हजें प्रार्थन अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणांनी व्हडांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 सर्वेस्पर सोमवार तयार करा ताचो वाटो नीट करा सगळे मनशाकूळ देवाचे तारण देखतले हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयेचो अधिपती जावन आसता हेरोदू गलिलिया प्रांतचो उपराई आनी दुसरो भाव फिलिपू इतोरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांतचो उपराई आनी लेसानिया अबिलिना प्रांतचो उपराई जावन आसता अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार जाकारेच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें तो यर्दान न्हंय भोंवतणच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवन लोकांन मन बदले जाय स्नान घे जाय आनी पातकाचें बोगसाणें जोडे जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्लेल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक थाळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा हर एक फालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तुकसून हाडतले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें देवाचें उतर वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो
आज क्रिस्त्याने काळासो दुसरो आयतार आमी संभ्रमता. दुसरी वात आज पेटयल्या. आदल्या आयतारा पयली वाट पेटयली खंयच्या कलराची? कोंकणी पर्पल गुड्डेगी जांबळी कलराची एक वात. आनी असो अर्थ कितें आदल्या शेनवारा हांवें सांगिल्लो आसा, आयतारा सांगिल्लो आसा. कितें? बचाव बरवसो, बरवसो होप. आनी आयची दुसरी वात पेटयतना ती खंयच्या कलराची? जांबळी कलराची. आनी हांगासर बरवसो आनी भावार्थ वा मोग आयचो संदेश. मोग वा भावार्थ. वो मोग देवाचो. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. धाडलो न्ही, ओपून दिलो, भेटोवन दिलो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की कांयच नातल्यांतले मनशाक आपण्याच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो. बाय. आनी हांगासर वो मोग वो मोग कितें करता? आमचो बरवसो सडयता. मोग आनी कितें करता? मोग पश्चात्तापा अशें करता. आनी मोग संतोश हाडटा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वो मोग बरवसो सडयता. मोग बरवसो आनी पश्चात्ताप हेच्या सुवातेक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर दिसून येता. हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तिबेरियस एम्परर तिबेरियस रोमाचो चक्रवर्ती तिबेर चक्रवर्ती तो 15व्या वर्सा 15वें वर्स ताचें राजवट केयचें. कळ्ळें गे? 15वें वर्स. तशेंच पॉन्स पिलात जुदेयेचो अधिपती एम्बेसिडर राज्यपाला म्हणटा तशें. हेरोदू गलिलिया प्रांताचो, ताचो भाव पिलिपू इतोरियाचो आनी लेसानिया अबिलिना प्रांताचो राय आसले. रायांक अधिकार नासलो, पदवी नासली. पुरा पिलात सांबाळटलो हे पाठार बसून आसले. कोणाच्या काकुळतीन? तिबेरियस चक्रवर्तीच्या काकुळतीन. आतां हांगासर जाकारिया ताचो पूत जुवांव. जाकारिया तुमी जाणात न्ही गे? कोण तो जाकारिया? कोण? देवा म्हज्या. हो देवा प्रवादी म्हळ्यार जाकारिया जुवांवचो बापूय. सिंपल. जुवांवचो कोण? जुवांव स्नानीक जुवांव. जेजूचो सीस न्ही, स्नानीक जुवांवचो बापूय. कोणाचो घोव? एलिझाबेथीचो घोव. एलिझाबेथ कोण? मरियेची मावशी बहीण, संबंदीत न्ही गे? फर्स्ट कजीन. पळया प्रवादी न्ही. आनी वो स्नानीक जुवांव पळया ताचो जल्म कसो जालो? स्नानीक जुवांवचो जल्म कसो जालो? थोडी विचारता तुमचो जल्म कसो जालो? तसो जालो की? म्हजो जल्म जाल्ले बरी, स्नानीक जुवांवचो जल्म जावंक ना. कसो जालो? कोण उतर प्रायर? ती उतर प्राय पावल्ली. तिका भुरगीं जावची प्राय उतरली जाल्ली. तिका 85-90 वर्सां. मागीर कशें जल्म जालो? कोणें बरी खबर हाडली? गाब्रियल दुतान बरी खबर हाडली. कोणाक हाडली? जाकारियाक हाडली. पळया जाकारिया कितें करतालो? मार्केटीन मासली घाण येतालो. देवाळांत वेदीची सेवा करतालो. धूम पेटोवचें काम करतालो. धूम हात पेटोवचें ताचें तें काम करतालो. तो साधुसे वर्ग असो, याजकी वर्ग असो जाकारी. देखून ताका देवळांत धूम पेटोवचें काम आसलें. देवळांत याजकी वर्गाच्यांक एक काम आसलें. आनी हाच्या सत्य प्रमाणे
ह्या काळार ताका धूम पेटोवचें काम आसलें जाकारीक. आनी गब्रियल दूत हो जाकारेक दिश्टी पडटा न्ही गे. हां हांगासर गब्रियल दूत 6 म्हयने उपरांत कोणा दिश्टी पडलो? हां मोरयेक दिश्टी पडलो पळय. ती मागण्यार आसली. आनी हांगा जाकारेक कितें म्हणटा? हां हां कितें म्हणटा? तूं बापोय जातलो, तुजी पतीन गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जुवांव म्हण नांव दी जाय. कित्याक जायत्यांची वाट तो नितळ करतलो, तयार करतलो. जुवांव म्हळ्यार देवा सोमयाच्या फुडें धांवतलो धांवपी, फोर रन्नर. कळ्ळें गे? फोर रन्नर म्हळ्यार एकलो व्हडलो मनीस येवन सुवा जाल्यार ताच्या मुखार धांवच्यो व्हेकल आसात. गरुडा म्हणटात न्ही, गरुडा होयसळा पुरो आसात पळय धांवतात, फोर रन्नर. तशेंच देवाच्या मुखार धांवतलो एक धांवपी, फोर रन्नर ऑफ क्रायस्ट. कोण? जुवांव पळया. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. जुवांव तूं नांव दी जाय, दुसरें नांव दिवचो. आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जाकारेक इल्लोसो दुबाव. हें कशें जावचें? हांव म्हातारो सोडया, म्हजी बायल म्हातारी, भुरगें जावचें सकत ना तिका, कशें? तें साध्य ना म्हणलो. गब्रियल दुताक राग आयलो आनी म्हणें देवाचें उतर मानून घेवंक तूं पाटी, पूण हें घडीत घडतलें आनी तें घडटा मुसोर तूं मोनो उरतलो, तुका उलोवंक जावचें ना. सकाळीं उलोवन गेल्लो मनीस फाटी येताना बाबा उलोवंक जायनाका. पळय आगी एलिझाबेथ ही काल समजोवंक वचना कितें म्हूण. आनी थोड्या दिवसा उपरांत एलिझाबेथ गर्भस्थीन खंय म्हूण आगी देवा म्हज्या सगळ्यांनी नाकारत बोट धरलें. देवा हें कशें जावचें न्ही गे? आमच्या काळार खंय उडली मागीर गर्भेस जाय जाल्यार खंय आसा गे देवा म्हज्या. कितें म्हणटात? ही आसतात पळय गे देवा. कितें म्हणटात? संवसार अंत जालो म्हणटात न्ही गे, वय गे न्ही म्हणटात गे ना? चिंतून पळय, संवसार अंत जालो. पूण हांगासर संवसार अंत जावना, संवसाराची सुरवात जाली. सुरवात पळया. आनी एलिझाबेथ उतरप्राय पावल्या, परतून गर्भेस्त. आनी ह्या संदर्भार ती आसायक न्ही गे. आनी ह्यात 6 म्हयने उपरांत गब्रियल दूत कोणा लागीं गेलो? हां थंय बरी खबर दिली. आनी मोरयेन म्हळें जावचें कशें? हांव आजुनी आंवकार काजर जावंक ना, पूण भुरगीं जावचें सकत आसा, पूण काजर जावंक ना, कशें जावचें? पळया थंय गब्रियल दूत म्हणालो परमनत देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली, पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जेजो म्हण नांव दी जाय. जेजो म्हण नांव दी जाय. सो जायत्यांक पडोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो. पळया सोमी मोरी कितें म्हणटा? आपणे सोम्याची चरण दसी ओप्पता. पळया देखून ती मोनी जायना, ओप्पता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी मोरी बरयली गर्भेस्तीन 3 म्हयन्यांची 6 म्हयन्यांची. आनी एलिझाबेथ प्रसूतपणाक लागीं पावल्या. मोरी थंयसर वेता. पळया आनी मोरी आपल्या पुताक घेवन 9 म्हयने भरलेल्या एलिझाबेथी मेळोंक येताना एलिझाबेथ कितें म्हळें? ना मान मोरये कुरपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता आसा. सोमयाच्या माथ्यान म्हज्या बेटे घेवचे बाग खंय तो म्हाका फोव जालें. आनी हें आसतना गर्भांत कोण आसलो? आं पळया तो भितर उडी मारता गे. आतां भायर येता, आतां भायर उडी मारता. भितर उडकी मारले ताणें. काल्याक कित्याक उडकी मारली? सोम्याची वाट तयार करूं. आनी पळया ह्या बाळकाची आनी बाळंत आवयची जतन मोरयेन घेतली. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जुवांव वाडलो, जेजू जल्मलो, जेजू वाडलो, सादो जावन वाडलो, घरांत वाडलो. जुवांव वाडलो तो घरांत वाडोवंक ना. जुवांव वाडलो तो घरांत वाडोवंक ना, तो घरा भायर वाडलो. तो एका रितीचो मनीस जालो, एका रितीचो तीक्ष्ण उतरांचो, रागिश्ट. आनी ताचें तें एक झील म्हण आसलो, एक उद्वेग आसलो. उद्वेग कपटपण पळयता आनी पळयतना तो सगळो खांबतालो. आनी तो घरा रावून वतलो. लांब केस सोड, लांब काट सोडलो. ताचे वस्तूर खऱ्या लोवेचें. कळ्ळें गे?
वस्तूर न्हेसतालो वणटेच्या लवचे वस्तूर आनी तो घरा कोणाच्या जिवीनातलो ताच्या घरा जिवनातलो मास मासली काही नातलो रान देंपे आनी रान मोव खातालो खंय रावतालो तो हा अरण्य म्हळ्यार कितें हा खंयचें अरण्य पश्चिम घट्ट अरण्य गी अरण्य म्हळ्यार रान न्ही कन्नडांत अरण्य म्हळ्यार रान कोंकणींत अरण्य कन्नडाच्या अरण्या कोंकणींत कितें म्हणटात रान म्हणटात रान अरण्य कळ्ळें गे कोंकणींत अरण्य म्हळ्यार हा कोंकणींत अरण्य म्हळ्यार कितें डेजर्ट म्हळ्यार कितें मरुभुमी अरण्य म्हळ्यार रानांत रावनातलो तो मरुभुमीक आनी अरण्याक मरुभुमीक आनी रानाक मस्त डिफरन्स आसा रानांत जीव आसा रूख झाडां आसात कळ्ळें गे मरुभुमींत सुकी दाड आनी ह्या सुकी दाडीन तो जियेलो मांट्यांनी कुमरान केव म्हणटात कुमरान केव म्हळ्यार कुमरान म्हणली कम्युनिटी आसली एक कुमरान म्हणली केव ते बरयताले देवाच्या उतराचे सारांश बरयताले कळ्ळें गी पप्पिरस पेपराचेर बरयताले कुमरान केव त्या मांट्यान जियेताले ते मांट्यान इस्रायल गेल्यार तुमकां त्या मांट्याक आपोवन उरतात आनी त्या मांट्यांनी व्हडली व्हडली मोवाच्यो पळयो आसात रानदेंपे आसात आनी ते खातालो तो पळोवंक विद्रूप ताचे लागीं कोणी येनातले ताका पळयतना कितें म्हणटाले ताची तकली फिरवल्या लागीं गेल्यार तूं कांयत तशें भियेतालो लोक ताका आनी जायतीं अजापां घडटालीं आनी जायतो लोक ताच्या फाटल्यान येतालो ताची शिकोवण आयकूंक उडतालो जायतो लोक ताचे लागीं येतालो आनी भिरांतीन बरोवन पवित्र स्नान घेवन परिवर्तन जातालो कित्याक तो म्हणटालो हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधांतल्यान बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगलां हत्त आग्याच्या पिलानो कपट केल्यार म्हणटालो तो येवंकसच्या क्रोधांतल्यान बाचाव जाता म्हूण तुमकां कोणें सांगलां रुखाक कुराड मांड जाल्या रूख बागवला पडोवंक मात तयार आसा आनी दनयान आसडूंक सुरू केलां बरें तुप्यांनी भरतले वायट ते उज्यान घाल्ला आसतले पोल उज्यान घाल्ला आसतले पळय असली तीक्ष्ण उतरां आनी तो स्नानीक एक करतीसो जेजू सादो बरें नुस्तें न्हेसतालो बरें करून केस उगयतालो बरें करून बदकाटी घेवन सुबीत करून सगळ्या घरान येतालो सकड्यान उलयतालो जेवतालो खातालो पियेतालो पुरो करतालो कळ्ळें गे ताका जेजू सोशल आसलो सोशल देखून ताका म्हणटाले तो पोटारी तो कावगो तो बेबदो पिवंडो आनी पातक्यांचो इश्ट पुरा म्हणटाले आनी वो स्नानीक जुवांव कांय नातलो पियेनातलो रान देंपे रान मोव खातालो गोणी वस्तू न्हेसतालो बरें नाजूक मुस्तायकी न्हेसनातलो केस कांय उकयनातलो ताका पळोवन म्हणटाले हाची तकली फिरवल्या पळया दोन तरांचे मनीस पूण दोगी ते बाबाव पूण सांगात केदाळगत्त मेळोवनात कित्याक मेळोवनात पळया कित्याक म्हळ्यार हांगासर स्थानीक जुवांव म्हणटा हांव दांवची दांव मात हांव एक सिर्फ अरण्यां बोब मारतलो ताळो हांव एक वॉयस इन द विल्डरनेस अरण्यात बोब मारतलो थाळो हांव कळ्ळें गे हांव एक वाट तयार करतलो मनीस पूण त्या वाटेन चलतलो आनी एकलो आसा बागवून ताच्या पांयांच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही हांव तुमकां उदकान स्नान दितां तो तुमकां पवित्रत्म्यान स्नान दितलो पवित्रत्म्यान पळया ताणें वाडत वचूं जाय आनी हांवें देवत येसय स्नानीक जुवांचे मिसां फकत सोमयाची वाट तयार करचें देखून तो कितें म्हणटा अरण्यात एक बोब मारता ताळो सोमयाक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा कसली वाट पातकी जिवी सांडून बरें जिवीत जियोन सोमयाक स्वागत करूंक आयते जाया पातकी जिणी सांडून बरें जिवीत जियोन सोमयाच्या येण्याक आयती रावा स्वस्थ ताळो स्नानीक जुवांवचो पातक केल्ल्यांक कोटेपणची येयल्ल्यांक कडक रावलो मनीस आनी पिलीप आमी आयकलें पिलीप कोणाचो हेरोदीचो भाव पिलीप ताच्या हेरोदीच्या बायले सांगाता आसुलो संबंद दवर पळया भावाच्या बायले सांगाता हें स्नानीक जुवांव कळटा स्नानीक जुवांव हेरोदी मुखार वचोन सगळ्या मुखार ताका दिता सगळ्या मुखार आनी हो जाल्लो अपमान पळोवन पळया ताका कैद करतात कैद हेरोदीक
हो स्नानीक जुवांव एक खांटो आसलो कोणाक हेरोदियासाक पिलिपाक आनी पूण जी विशीं मारूंक ते भियेले कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांव पटल्यान ताचेत म्हणलें पाटला उतार आसले तातूंत जुवांव एकलो जेजूचो अपोस्तल. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळया कितें जालें स्नानीक जुवांव तांणी खैद केलो जेलान दवरलो आनी उपरांत ताचें शीस कापलें. तुमी जाणात सता खातीर जीव दिल्लो सोम्या खातीर वाट तयार केल्लो मनीस स्नानीक जुवांव आनी स्नानीक जुवांव मेल्या उपरांत जेजून ताचें परगट काम सुरू केलें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर कितें आमकां संदेश आयच्या दिसा आमी सोम्याक पळोवंक आशेता आमी सोम्याक पळोवंक आशेजे आनी आमी सोम्याक पळोवंक आशेता जाल्यार सोम्याक आमचे लागीं येवंक वाट तयार करी जाय. कसली वाट गुडे दोंगर पिकासान बुलडोजरान लेवल करना ती न्ही वाट आमचे कपटपणो आमचे मोसोरू आमचे राग आमचे खोटेपणो आमचे वायट सांडूनो बरें जिवीत शिवून आमी कितें करी जाय सोम्याक स्वागत करूंक वाट तयार करी जाय. वाट तयार तो वळू सोमी त्या वाटेन सुमकतलो म्हजे लागीं येतलो आनी म्हज्या घरांत रावतलो आनी म्हाका कितें दितलो हाचो संदेश आयकलो आमी. सोम्याची हजरपण आमकां कितें दिता हे देवा आमकां संतोष दिता. सोम्याचें हजरपण आमकां संतोष दिता. पळया हांगासर धाकल्याक सांगचें जाल्यार जाक्केव पळया जाक्केवाक जेजूक पळोवंक आशा आसली पूण ताचें पातक ताचें कपटपण ताचें खोटेपण एक गुडो कशें दोंगर कशें आसलें देखून तो जेजूक पळोवंक आशेता पातकी जिवीत सांडूंक तो लालयता देखून ताची वाट समतट्ट जाता आनी त्या वाटेन जेजू समकता पळया आनी जाक्केवा लागीं पावता आनी जाक्केवा लागीं पावल्या उपरांत कितें जाता पळया जाक्केव सगळो पाश्चात्ताप पावता बोक्षणें मागता आनी तो कितें म्हणटा हांवें कोणा नुकसान केलां 4 वांट्यांनी पाटी दिता म्हज्या आस्तींत अर्दो वांटो दुर्बळ्या वांटा अशें सगळो परिवर्तन जाता. पळया हर एक फालकें भरतलें दोंगर वा पर्वत तोखसून हाडटले वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले कोरकोट्यो वाटो सफाई जातल्यो सगळ्यो सफाई जाल्यो जाकेवाच्या जिवितांत. आनी जेजू आयलो आनी कोणाक संतोष लाभलो जेजू आयलो आनी कोणाक संतोष लाभलो कली गजाली तुमी आयकतात की खंय काणयो सांगल्यार बरें आयकतात कोणाक संतोष लाभलो जाकेवाच्या घरा गेलो तुमकां संतोष लाभलो गी जाकेवाक संतोष लाभलो जाकेवाक खुशी जाली जाकेवाक बादशावी लाभली. जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक मेळोवंक आमी गेल्या जाल्यार सोम्याक आमचे ससी येवंक अडकडश्यो वाटो आमी पाश्चात्तापावन जिनी परिवर्तन करन ती समतट्ट केली जाल्यार सोमी म्हजे थंय येता म्हज्या घरांत येता म्हज्या घरांत रावता म्हाका संतोष हाडटा म्हाका समाधान हाडटा म्हजें जिवीत दादोसकायेचें करता जाकेवाचें केल्लें बरी तसलें जिवीत जावच्याक सोमी आमकां आतां दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया तरी एका देवा ते आसलो आमचो बाबा तूं सारया सगळी संगता एकाच देवा सत मानता सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार अनेका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलो स्पोतो सर काळा दे बापातां जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड कर देवातां उपजल्लो करो देव तो देवातां जन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबाचो ताचे वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सुलोणे पासत सगळ्यात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्माची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताक घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत झालो, स्वर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांनी आणि मेल्यांची मनसेबे करून वैभवांत परतून येतलो आणि त्याची राजवडके शेवटा सोना आणि पवित्रात्म्या असत म्हणता ईश्वराने जीव दत्ता बापानी बुतात निपसला बापानी बुतात बराबर तकाई समसरको नमस्कार आणि महिमा भवो प्रवादेवर वहीत बोलायलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतांवर स्थापलेले सभे सत्मंता पातकांची भक्तांना खातीर एक पवित्र स्नान मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आणि सस्ताच्या जिवितात विश्वास उरवता. आमेन. यस विश्वासान बवरतान पुरुषान आमची मागणी आमची गोरसो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या सर मुखेल्यांनी सगळे क्रिस्ती परजेक तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक आदार दिशें तांचेर तुजे कृपेचो पावस वत म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी सर लोकांचें बरेपण मतीन दवरून सर्वांचे सर्वतोमुख उदरगतेक वावरूंक गरज आसतें बरें मोन दी. तशेंच राष्ट्रा मदें उब जाल्लीं झुजां रावून शांती स्थापीत कर म्हूण मागता. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सौर सांद्यांनी निस्वार्थी मनोभावान फिरगजेच्या बरेपणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी बरी वाट धरूंक पिरगेजेंत आनी समाजेंत बरे माऊली भरीत जिवीत जियेवंक तांची काळजां मना उजवाडाय म्हूण मागता. एवकारिस्ताच्या आमेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तनी तुज्या पुताची खरी वळख संवसाराच्या हर एक जाग्याक पावशे करूंक उदार मनान वावरिशें कर म्हूण मागता. समाधान ना कित्याक समयाची वाट तयार जावंक ना. समयाचें आजारपण म्हजे थंय म्हज्या घरांत ना. तशें जाल्यार कुटुंबा बसोत जिविता बसोत मागे सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी तूं देन स्विकार करी. संवसारी जिवितांत तुज्या पुतान तुज्या आजारपणा मुखांतर संतोष दिलो, समाधान दिलें. हेच संतोषाची वाट आमी तयार आपणावंक आमचें पदके जिवीत सांडूंक बरें जिविता मुखांतर सम्यक आपणावंक आनी आमचें जिवीत संतोषाचें जावंक जाय अशी कृपे तेणी सदांच आमकां भोव कर म्हूण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आप्पा बापा सर्गीच्या उंडोंगे बाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या आमकां बंदून आप्पा बापा सर्गीच्या उंडोंगे बाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या आमकां बंदून उंड्या बायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आप्पा बापा सर्गीच्या आमचे मुळ्ळे कांय ना संवसारांत
आमचे तुझे देणे आमकां स्थिता बलिदाना पवित्र आमचे जिणे आबा बाबा सर्गीच्या तुझ्या बापयनीनं म्हज्या न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सरपत वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रच्या आदवा सरस्वर मानून घे. भोव दयाळ बापा आमच्या देवाकल त्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच फावो न्ही जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतेन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणी थारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दय धरून आमी आतां आशेतां तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गेच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो हुंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मासरे रगसान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी खरें काळ समानान सुमयाची वाट तयार करून सुमयाक पळोवन सुमयाचो संतोष भोगूंक ताची कृपा मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartas gutu pergetuya Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novyani tulo Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu
नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत समुंडोरी सोडूनीची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करू का मुका फोवो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडरग सेवतेल्या मा समेस्ता पवित्रत्म्य बरोबर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस प्राक्य संसारा विस्तलेली तुझे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसिस आमच्या पप्पा सेबा पीटर पॉल आमच्या गवडी बापा आणि सगळे या सखीवर का बराबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगती दोन तोरेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूत आनी सर्व कळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मोठीन दवरना समयाक आमच्या जिवितांत सदांच स्वागत करूंक आनी समयाचें समाधान संतोष आपणावंक जायची कृपे देणी मागून सुमेन शिकलेल्या मागण्या मुखांतर देवाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका. पुरवायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडून राजेजू क्रिस्ताचें येणें पुरुषान त्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. मनशा कोणेच्या जिवितांत सदांच संतोष हाडूंक तयार आसा ती खऱ्या तयारेन जिनी परिवर्तनान सोम्याक स्वागत करूंक तो संतोष आपणावंक आज आमकां आपणे दिता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जीविताक बरा कुर्पे सागोर वंदनी क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या. जीविताक बरा कुर्पे सागोर वंदनी क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या. जीवो मोडो तूं जिवीत दिताय पातकांच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशीत सूर्य तूं उजवाड पावताय. जिवीत मोजें नंदन करताय. जिविताक बरा
कृपेचा गौर वंदने ख्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजात मोच्या प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या गुटांत वांटो घेवन ह्या संवसारी वस्तूंचे जाणवायन मोल करूंक आनी सर्गेच्या देण्याक लुबदोंक आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तकलीफ करून तुमी आशीर्वाद घेवया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वडकार सोम्या सोड आमकां पातक्या दुनिया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद देवा रोजारी सैविनी बघेवन कृष्णाची कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या अनुस्थानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.